ओझरी पेडणेची आदली सरपंच संगीता गांवकाराक राष्ट्रीय पावंड्याचेर सामाजीक कार्याचो पुरस्कार फावो जाल्ल्यान ओझरी पेडणेच्या विलास युनायटेड खेळ आनी सांस्कृतीक क्लबान भोवमान कार्यक्रम घडोवन हाडलो। सोमारा दीस जाल्ल्या ह्या भोवमान सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार, संगीता गांवकार, पंचायतीचे हेर वांगडी माचयेर हजर आसले। उपमुख्यमंत्री आजगांवकाराच्या हस्तुकीं ओझरी पेडणेची पंच वांगडी गांवकाराचो भोवमान केलो। उपरांत संगीता गांवकाराच्या सामाजीक कार्याची तोखणाय करपी मुखेल सोयरे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आजगांवकाराचे उलोवप जालें। टुरिझम मंत्री झाल्या म्हाका सगळी कडेन ऑस्ट्रेलिया गेलो इतली क्लीन सारको सिटी ती गाडी जी हेजे घालतात आमी दादन ती गाडी घेवन हॉटेलांतल्यान भायर सरलो आनी ती गाडी उडोवप खंय आमी अशें आमी पयलें आमी ट्राय करून उडोवंक शकता उडयतलो खंय सकयल स्टँडींग मारता सगळें पळयतलो पूण काडून पावसान घातली ही हालत थंय म्हणजे कितले ते आपलो देश कितले भाशेन ते सांबाळटात तसो आमी सगळ्यांनी समज आमचो देश आमच्या फॅमिलीन आमच्या भुरग्यांनी आपली गरज सांबाळ्यानी दुसरे सांबाळपाचो आमी प्रयत्न केलो आमी ते फुडें पावूंक शकता ती एक स्वप्न आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दिलो हें जावपाक खूब टायम लागतलो पण हें जायत जाल्यार सोंपें जातलें गोवा आनी इंडिया अशें आसतलें काय म्हणून आमी चिंतूंक शकतात काय जातलें काय म्हणून म्हजे कडेन समाजकार्य करपाची इच्छा आशिल्ली म्हूण समाजकार्य करपाक पावली। वेचून दिल्ल्या प्रतिनिधींचेर अवलंबून ना रावता गांवची उदरगत करपा खातीर वावर केला अशें भोवमानेस्त संगीता गांवकारान सांगलें।